बी म्हळ्यार बर्थ आणि डी म्हळ्यार डेथ. पूण बर्थ जल्म आमच्या हातांत आसना, मरणी आमच्या हातांत आसना. पूण बी आणि डी चे मदें कितें आसा? सी आसा. सी म्हळ्यार चॉयस. आमी ते जिवीत कशें जियोंक जाय म्हणलें तें चॉयस आमच्या हातांत आसा. जर तर आमी देवातावन पयस गेल्या, एक वायट जिणी आमी जियेल्या, देवातय परतोवच्याक एक बरो अवकाश जावन आसा प्राचीन काळ. बळकाची जोतय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, सडावत जावन आमी बोर जाल्यार वा वर्क स्ट्रेस जाल्यार आमी थोडे फावटी खंयसर वेता. जायते फावटी आमी बिचा देगेर वा खंयसर दर्या देगेर आमी वेता. वैगी न्हय, सक्कड आमी बोर जाल्यार की फॅमिली संग येता. सांजेर आमी एक घडी भोंवडी मारूंक आमी थंयसर आमी वेता. आनी दर्या देगेर आमी गेल्यार जायते फावटी आमकां कितें पळोवंक मेळटा? कितें पळोवंक मेळटा? सडावत जावन आमकां मेळचे फातर न्हय गी. दर्या मोदें गी दर्या देगेर जायते फावटी आमकां पळोवंक मेळचे ते फातर. आनी हे फातर कितले घटमोटे आसूं ती, दिसान दीस तांचेर उदक पडून पडून ते फातर करगातात. ते फातर फुटतात आनी निमाणे जावन एक दीस ते फातर पिठो जावन थंयसर दर्याच्या देगेक वा मातये देगेर ते पडटात. मोगाचेनो, फ्रांसीस सावेर भारताक आयिल्लो एक महान संत म्हूण आमी सांगयत. जायत्यांक तुमकां ताचें जिवीत कळीत आसा म्हूण हांव चिंतां. आनी ह्यो फ्रांसीस सावेर तरणाटपणार आसतना एक ग्रेस्त मनीस जावंक तो सोदून आसलो. संवसारी वाटेन तो समको नासलो, संवसारी कुशलकायेच्या वाटेन तो समको नासलो. पूण अशें संवसाराच्या कुशलकायेच्या वाटेन समकत आसतना ताचो सांगाती भाग्यवंत इनास लोयोला कितें करता? पवित्र पुस्तकांतलीं तीं उतरां परत परत ताका सांगून तो जागयता. आनी तीं उतरां आयच्या वांजेलांत आमकां पळोवंक मेळटात. आनी तीं उतरां जावन आसात, सगळो संवसार तुवें जोडून जर तर तुवें आत्मो होगडयलो तर हातूंत तुका कितें फायदो? सगळो संवसार तुवें जोडून जर तर तुजो आत्मो तुवें होगडयलो तर तुका कितें फायदो? बोवा पोरब्याचें सवाल आयच्या नियाळ्याक. सुरवेर हें आयकल्लें उतर फ्रांसीस सावेर कितें करता? आयकता पूण आयकनातले बरी करता. पूण उपरांत आमी पळोवचें जाल्यार हें उतर आयकोन एक दीस फ्रांसीस सावेर आपणाचें जिवीत तो बदलूंक तो येवजिता. आनी मुखार तो कितें जावंक पावता आमकां सगळ्यांक आमी नेणाव. भारताक तो येता, फामाद संत तो जाता. भारताच्या लोकांक देवाचे उतराची खरी वळख तो दिता आनी देवाच्या सुवार्थेक आपणाचो जीव तो थंयसर तो अर्पण करता. मोगाचेनो, आयचें पयलें वाचप आमी पळोवचें जाल्यार 2 रितींच्यो वाटो आमचे मुखार दवरतात. आयच्या पयल्या वाचपांत देव इस्रायल परजे लागीं उलोवन जाल्या उपरांत थंयसर मोयशे लागीं तो म्हणटा, आज जीव आनी सूख, मरण आनी दूख तुजे मुखार हांव दवरतां. आज तुवें विसवण काडूंक जाय. जर तर म्हजे उपादेश तुमी पाळशात जाल्यार, हांवें दाखोवन दिल्ल्या वाटेन तुमी वेतात जाल्यार, चलतात जाल्यार तर तुमकां हांव आशिर्वादांनी भरतलो. जर तर तुमी म्हजे तावन तुमचे काळीज पयस दवरतात जाल्यार, हांवें सांगलें तें उतर तुमी आयकनातल्यात जाल्यार, अन्य देवा फाटल्यान वचून तांकां आराधन करतात जाल्यार तर तुमी मरण तुमी भोगतल्यात म्हणलें थंयसर देव मोयशेक थंयसर तो सांगता. 2 विसवणी देव मोयशेक थंयसर तो दिता. आनी मोगाचेनो, आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत 2 विसवणी देवी आमकां दिवन आसता. आनी हाचो वांजेल आमी पळोवचो जाल्यार हाच्या वांजेलांत तें आमकां पळोवंक मेळचें. जेजू भो अपुरबायेचें आपोवणें, एक अपुरबायेचें इन्विटेशन आमकां दिता. जो कोण म्हजो पाटलाव करूंक खोशी व्हरता जाल्यार आपणाकच तो इन्कार करूं, आपणाचो कुरीस दिसान दीस उखलून धरूं आनी म्हज्या फाटल्यान तो येवं. तर मोगाचेनो, दिसान दीस आमी वंसो कुरीस कसलो जाय, कसलो तो कुरीस जावंक पावता. दिसान दीस आमी वंसो तो कुरीस जावन आसा, आमी करची ती विसवणी. द चॉयसीस दॅट वी मेक, आमच्या जिवितांत जायती विसवणी आमी करता. जावंक पुरो बरें विंसचें गी वायट विंसचें, मिसाक येवचें गी वा आळसायेक लागून घरा बसचें, मागणें करचें गी वा मागणें करनासतना रावचें, हेरांक बोगसूचें गी वा तांकां
बरो तांचे थंय बरो संबंद दवरचो असली विसवणी करता हांव आनी असली विसवणी जावन आसा आमी दिसान दीस वंसो तो कुरीस आनी मुखार सून जेजू थंयसर म्हणटा तुवें तुका सिनकार करूंक आसा तुकाच तुवें पाठ करूंक आसा आनी मुसो तुवें फाटलाव करूंक आसा मग न्हू आमी सगळां प्राजीत काळार आसा कालच्या दिसा आमी आमच्या माथ्यार गोबर शेणावन आमी थंयसर प्राजीत काळ आराम केलो आनी प्राजीत काळ मग न्हू जावन आसा एक कुरपेचो काळ जेजूच्या कश्टा मरणाचेर ताच्या पुनर्जिवंतपणाच्या गुठाचेर नियाळ करूंक एक अपुर्बयसो जोगतो काळ जावन आसा जर तर आमी देवातावन पयस गेल्या एक वायट जिणी आमी जियेल्या देवातय परतुवच्याक एक बरो अवकाश जावन आसा प्राजीत काळ आनी आज आमी करची ती हर एक विसवणी मोगाच्यो न्हू आमच्या चलत्या जिवितांत सदांच आसतली पूण आमी खंयची वाट धरची गी म्हणलें तें सवाल बरी वाट गी वायट वाट जर तर आमकां देवाची आशिर्वादां भोगूंक जाय तर खंडीत जावन जेजूचो फाटलाव आमी करूंक आसा जर तर मरण वा सुख दूख जाय तर खंडीत जावन आमी दुसरी वाट धरची पडटा इंग्लीश भाशेंत कितलीं अक्षरां आसात 26 न्हय गी 26 अक्षरां आमकां पळोवंक मेळटात सुरविल्लीं 4 अक्षरां ए बी सी डी बी म्हळ्यार बर्थ आनी डी म्हळ्यार डेथ बी म्हळ्यार जल्म आनी डी म्हळ्यार मरण पूण बर्थ जल्म आमच्या हातांत आसना मरणय आमच्या हातांत आसना पूण बी आनी डी हाचे मदें कितें आसा सी आसा सी म्हळ्यार चॉयस आमच्या जिविताचें चॉयस आमच्या हातांत आसा आमी तें जिवीत कशें जियोंक जाय म्हणलें तें चॉयस आमच्या हातांत आसा तर आमच्या चलत्या जिवितांत प्रत्येक जावन ह्या प्राजीत काळार आमची ती विसवणी सारकी आसूं ती बरी विसवणी आमी करया तशेंच संगत आमी विसवणी करता आसतना बरें आमी चिंतया बरी करणी आमी करया आनी अशें हें सर करूंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार नव्याना वेळार आमी मागया आमेन